गोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उसरामध्ये तू सुदो अनसुदो चोपूचेसु भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती गोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उसरामध्ये तू सुदो अनसुदो चोपूचेसु भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती गोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उसरामध्ये तू सुदो अनसुदो चोपूचेसु भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती गोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उसरामध्ये तू सुदो अनसुदो चोपूचेसु भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती गोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उसरामध्ये तू सुदो अनसुदो चोपूचेसु भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती गोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उसरामध्ये तू सुदो अनसुदो चोपूचेसु भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती गोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उसरामध्ये तू सुदो अनसुदो चोपूचेसु भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती गोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उसरामध्ये तू सुदो अनसुदो चोपूचेसु भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती गोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा पुत्रान पवित्रात्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेसू बगो शंका निवारण कायम कोणाच्या विचारली वर सरकार सगळ्या ओसम्याक बो करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राजांगणाक सुमी जेसू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वय ताचेर झेरमोन मारले. सृश्टीचेर जें कितें आड जाता ताचेर आमी झुजून आमचो ताळो उबारून आमचें दायज आमी सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायन्या पुरदिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोच पूज जेसू. बागीन बरे देवाची माये आम्हा पियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोच पूज जेसू. बागीन बरे देवाची माये आम्हा पियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोच पूज जेसू. बागीन बरे देवाची माये आम्हा पियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोच पूज जेसू. बागीन बरे देवाची माये आम्हा पियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोच पूज जेसू. बागीन बरे देवाची माये आम्हा पियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोच पूज जेसू. बागीन बरे देवाची माये आम्हा पियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोच पूज जेसू. बागीन बरे देवाची माये आम्हा पियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोच पूज जेसू. बागीन बरे देवाची माये आम्हा पियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोच पूज जेसू. बागीन बरे देवाची माये आम्हा पियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू बागेन बरे देवाची माये आमाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आसता काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बगो शमका निवारण कायम कोणाच्या उच्चातली और सरकार सगळे आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर सुमी जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्यांचो मुकुट घालो. आमच्या गोंयांत जायतीं भाव भयणां आमचें गोंय सांबाळूंक वावर कोत्तात. तांकां आमी आदार दिवंक आनी आमचे दर्या झाडां जमीन राखूंक आमकां बापाचो आदार ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचतायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूछ येसू. भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचतायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूछ येसू. भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचतायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूछ येसू. भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचतायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूछ येसू. भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचतायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूछ येसू. भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचतायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूछ येसू. भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचतायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूछ येसू. भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचतायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूछ येसू. भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचतायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूछ येसू. भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचतायसा उसऱ्या मध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूछ येसू. भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बगो शमका निवारण कायम कोणाच्या उच्चातली और सरकार सगळ्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर सुमी जेजू क्रिस्त चडलो कालवार दोंगरार आपल्या कांदार तो बारादीक कुरीस घेवन पिडेंत आसलोल्या भाव भयणांक भोव करून झुजां जोगडी जावन कोश्ट दुखांत आसलोल्यांक पेकोवणी आनी कुडीची तोशी मोनाची शांती फावो कोर म्हूण ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. चो दिसपटो एक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोत्सव पूज्य येसू. बागेन बरे देवाची माये आमाप्या खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू. वागेन बरे देवाची माय आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू. वागेन बरे देवाची माय आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू. वागेन बरे देवाची माय आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू. वागेन बरे देवाची माय आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू. वागेन बरे देवाची माय आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू. वागेन बरे देवाची माय आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू. वागेन बरे देवाची माय आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू. वागेन बरे देवाची माय आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू. वागेन बरे देवाची माय आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक ओ म्हज्या जेसू बगोश आमकां निवारण कायम कोणाच्या उच्यांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर सुमी जेजू क्रिस्ताक जोडलो खुर्सार दोगां चोरां मदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मारयेच्या दिश्टी मुखार आमी सगल्यांनी सोंदान साक्रामेंतान वांटो घेवन आमच्या पातकांचेर सोयत व्हरूंक देवा बापाची काकलूत आमकां फावो जावंक आमकां बोळ ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं शेरास आमकां यो तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय सा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक ती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय सा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक ती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय सा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक ती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय सा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक ती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय सा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक ती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय सा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक ती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय सा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक ती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय सा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक ती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचता ऐसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो आपूच येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचता ऐसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो आपूच येसू आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा पा पुताक आणि पवित्रात्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. मुझे सुबगोशम कानवारम कापांच्या छाती सगळे ओतम्याक करून सोड गरज असलेल्या नमान राणी काकुतीचे माये तुझे आमचे जीवित अमृताने बरवसो आणि परदेशी बाळका कौलो माता दुखाच्या कोणाला संस्कार सोडून रुदन करून नाही तुका प्रार्थना आमचे दयाळचे काकुतीची नदर कोणालेन दुलोबिया पार मोरे परदेसा उपरांचो पूचे सो आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाचे माये आमचे खातीर माग क्रिस्ताच्यो बसवणी आमकां फावो जावच्याक. बापसाहेबाच्या इंतसावा बसत आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता अशी आमची पातकां मुगोस नी आमकां टायण्या पुरतू नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूज्य येसू. भागीन बरे देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक ती आतां आसता काळ. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां जेजू कृपा दिवं. आयच्या दिसा केरीत भाशेन आमी दिनवासनेचें बलिदान भेटोवन आपल्या जल्माच्या दिसा मागूंक लायता विनो फेर्नांडीस. केरीत भाशेन ताका बरी भलायकी आनी ताका देवान राखण सांबाळूं म्हूण ताचे खातीर मागुया. तशेंच आज आपल्या लागीं मागूंक लायता आपल्या जल्माच्या दिसा शॉन जो डिसोसा. केरीत भाशेन ताचे खातीर मागुया देवान ताका आशिर्वादान भरून बरी भलायकीन सांबाळ म्हूण ताचे खातीर मागुया. आज केरीत भाशेन सोंपलेल्या ट्रिजा गामा एका सासनाचो विसव दिवन सर्गीचें सूख फावोर केल्या प्रमाण तिचे खातीर आमी मागुया. आज सायबिणीची भेट ह्या घरांनी जाता. दाबोलीं व्हडलें बाट नेविल फेर्नांडीस, दाबोलीं व्हडलें बाट मारिया जे गामा, एलिगांजा जेसिका पेरीस, देवसुआ ग्रान मिनिनो मिनेसिस, रेजिना मुंदी रेसिडेंसी मनोज, आल्तो चिकालिंग कॉटेज हॉस्पिटल लेवांसियो डिसोसा, अपोचेर मारिया नोरोना, आल्तो दाबोलीं वाले सायड फिलिप डिक्रूज. ह्या आमच्या बाबा भयणांचेर किरीत भाशेन सायबीण मायेचो आशिर्वाद पडूं आनी देवान तांकां राखो आनी सांबाळूं आनी सायबीण मायेच्या आशिर्वादान बरे तरेन फिरगोसकारां ती जावं म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. तशेंच आयचे दिसाक आमी किरीत भाशेन सगळे आमचे हिंदू भावा भयणां खातीर मागुया. आयज दसरो ती सुमरुमतात. किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद तांचेर पडून आपल्या जिवितांत नवें आसा तें करूंक, वायटाचें झूज मानूंक आनी नवेंपण आपल्या जिवितांत ताणें उदीक आनी उदीक करूंक म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा
देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बाबा भयणीनो, सोमी येसोर जो चाकोर जागृत मेवता तो बागी. दोनी आपले काम आपल्या चाकरांक दिवन वेता आनी जो चाकोर विश्वासीपणान आपलें काम करता तो ओदीक सुभागी, कित्याक सुर्गीच्या राशान ताका युक्त जागो फावो जातलो म्हूण सोमी भासायता. आमचे जिवितांत विस्वासी चाकरां कशी ह्या संवसारांत आमी सुर्गीची सगल्यो वस्तू आमी करूंक, ह्या संवसारांत जाता तितलो प्रयत्न आमी करूंक, आमचे जिवीत आमी देवाच्या राज्या खातीर खर्चूंक आमकां खतखत्यान मिसाचे बेठेन कृपा मागून घेवया. आनी बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र मिसाचे बेठेन पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आमच्या पातकांची किरीत भाशेन थोडो वेळ उगी रावन दूख दवरुया. काळजांतन दूख दवरतल्या बोगसोणी दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा, सोर पदवेदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतना आसूं चलयता सासणाच्या सासणांक. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण, आनी अशें मरण सगल्या मनशाकुलाक लागलें, कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताचें वण चड खरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुंक्याच्या सुबाम देण्या जशें सांगूंक नजो तितल्यांक मनशांक पावली. एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मरण राज चलयतलें हें खरें जाल्यार ताचे वण ओदीक फलादीक ही कृपा आनी फुंक्याचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलोलें देणें घेतात ती सगलीं पुण्यवंत जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतात. म्हणटच जशें एक मनशाच्या गुन्यांवाक सोमेस्तांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें, तशेंच एका मनशाची पुण्यवंत कोडणी सोमेस्तांक जिवीत जोडूंक दिता आनी तांकां पुण्यवंत कोत्ता. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगळे मनशाकुलाक पातकी जालें. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावन सगलीं पुण्यवंत जातोलीं. पातक चडोन वाडोन वेचे खातीर समूर्त उबी जाली, पूण पातक चडलें वाडलें थंय कृपा तांचेवन ओदीक चडली वाडली.
हे पोरी जशे पातकांत मोरना वरवीं राजवटकी चलोयली तशें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी सासनाच्या जिविताक पावयता त्या प्रमाणीकपणा वरवीं कुरपेन राजवटकी चलोवची। देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार। आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब हो पोले हांव येता तुजी खुशी करूंक येता सायबा। पोतून म्हणुया हो पोले हांव येता तुजी खुशी करूंक हांव येता सायबा। योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले। होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय तेन्ना हांवें म्हणलें हो पोले हांव येता। जबाब हो पोले हांव येता तुजी खुशी करूंक हांव येता सायबा। तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फरमायलोलें आसा। देवा म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग कोत्ता। जबाब हो पोले हांव येता तुजी खुशी करूंक हांव येता सायबा। सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें पोरगोट केला। म्हजें तोंड हांव दांपून दवरचो ना हें तूं बरें जाणाव सर्वेस्परा। जबाब हो पोले हांव येता तुजी खुशी करूंक हांव येता सायबा। तुजी वाट पळोवन आसात तांकां सगल्यांक तुजे सोवे मेलूंक आनंद आनी संतोश। तुज्या तारोणाक रावतात ती सगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावो कितलो व्हरतो आमचो देव। जबाब हो पोले हांव येता तुजी खुशी करूंक हांव येता सायबा। उद्गार Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगोत मागणें करून जागृत रावात तयार रावात। Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। मोयमा तुका सोम्या। तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात। आपलो दोनी लग्ना उत्सवांतान परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात। दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकोर बागी। खरेंच तुमकां सांगता तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो। आनी दुसऱ्या पारार व तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकोर बागी। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी। वखाणी तुका क्रिस्ता। दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकोर बागी। बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमकां सगल्यांक आडसाय चड। हे दिसांनी थोडाय पडटा, न्हिदूंक बरें दिसता। उदीक न्हिदतात आमी, उदीक आमी सपनांनी आसतात, आमकां मिसाचे भेटेक येवंक आडसाय जाता। जायते फावटी आमकां दिल्लें कार्य करूंक जायते फावटी आमी आडसायपण करता। पूण जेजू आयच्या दिसाक कांय बरीं उतरां आमकां सांगता। तुमच्या पेंटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिव्यो घेवन आपलो दोनी लग्ना उत्सव परत येपर्यंत
तो दारार मारता तेन्ना तुमी दार उगडूंक तयार रावात. म्हणजे बी विजिलंट, बी अवेक. जायते फावटी घोडयेक सुर्गीचें राज येतलें दोनी परतो जेजू क्रिस्त दुसरे फावटी ह्या संवसारांत घोडयेक आपले राज चलोवंक परतून येतलो तेन्ना आमी ताका जागृत मेळ्ळेले चाकोर आसूंक गरजेचें. इतलेंच न्हय, आमी दिसपोटी जो आमकां वावर दिला तो करूंक गरजेचो. जावं बरेपण दुसऱ्यांक फांकोवंक, जावं आमचे जिविताचे चाली वरवीं दुसऱ्यांक उदाहरण दिवंक, जावं बरीं उतरां दुसऱ्यांक आमी दिवंक, देवाचे उतर दुसऱ्यांक परगोटूंक आमी भाव भयणो विस्वासी चाकर जावंक गरजेचें. कित्याक दोनी आपल्या चाकरांक बरें आसा तें करून गेला. दोनयान आमची चाकरी केल्या. आपूण मरून पुनर्जिवन जावन आमकां पुनर्जिवनपण हाडलें. आनी हेच आमी पयले वाचपांत वाचता. पातकाक एका मनशाच्या पातका उदेशी ह्या संवसारांत पातक भितर सरले आनी बाबा भयण पातका वरवीं मोर आनी मरणांत सगल्या मनशा कुळाक लागलें. कित्याक सगल्यांनी पातक केलें. पूण एका मनशाच्या बऱ्या करण्या उदेशी आमकां सोडवण फावो जाली आनी तो जावन आसा आमचो दोनी जेजू क्रिस्त. ताच्या बऱ्या करण्या उदेशी आमकां सगल्यांक पुनर्जिवनपण देवान बासायला. ताच्या ह्याच त्यागा उदेशी देवान आमकां सुर्गीचें राज फावो केला. आमी सुभागी. हाचे दिसाक आमी देवाक दिन वासुया, कित्याक आमकां ताणें विचून काडली. हे बाग ताणें आमकां दिले. जायते प्रवादी, जायते आदी बाकनार आशेताले, तांकां घोडी सोडवण फावो जाली ना त्या वेळार. उपरांत जेजूच्या मरणा उदेशी तांकां ही सोडवण मेळ्ळी. पूण आमकां बाबा भयण ही सोडवण चालू आसा. दॅर इज अ मेटामॉर्फोसीस इन आवर लायफ. देव आमकां दर दिसाक आमच्याच वायटाचेर झुजूंक, दर दिसाक जागृत रावंक, दर दिसाक दिवटी घेवन आमी दारार उबे रावंक आमकां उलो मारता. हाचे दिसाक आमकां खिरीत भाशेन ह्या देवाक दिन वाचतना आमच्या जिविता खातीर देवाक आर्गां दिवया. आमकां हे संवसारांत ताणें दवरल्यान जाल्यार आमी तो येता तेन्ना ताका जागे मेळूंक, आमी तो येता तेन्ना उदीक आमी जेवणाक ताचे बरोबर बसूंक आमकां हें भाग मेळूंक, आमी तो येता तेन्ना उदीक ताची सेवा करूंक, कित्याक तो आमची सेवा करतलो म्हूण भासायता. बाबा ही कृपा आमकां मागून घेवया. उदीक आमच्या जिवितांत बरें आसा तें करूंक, उदीक आमच्या जिवितांत उतरां आमची न्हय उतरावड जावं पूण ती कोरण्यांनी आमी दाखोवन करूंक, उदीक आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांचेर भार घालिना जावं पूण आमी जापसालदारकी घेवंक, आमी जबाबदारेन आमचें जिवीत चलोवन दुसऱ्यांकूय सोडवण हाडूंक फावूंक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. मागुया आमच्या हिंदू भावा भयणांक आज दसरो मनयतात तेन्ना सगळें नवेपण भावा भयणीनो ते हाडूंक सोदतात. तांचे जिवितांत हे देवान तांकां उजवाड दिवन नवेपण हाडूंक तांकां मेळूं म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29. C4. आमची पातकां धुवन काडून निर्मळ काळजा तुका भोपून देवा आमी मोक्षा मोदें समाधान करून शांती Sotan koro, shanti koro. Asa Jesus, tu és dilo, purgo tu sol. Asa Jesus, tu és dilo, purgo tu sol. Asa Jesus, tu és dilo, purgo tu sol. Asa Jesus,
Gesù, tu és Dillo, purgotuso. मोशा बाबा भयणीनो मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्राच्या नावाक सगळे बोल मानून घेवं. देवा आमच्या मोगार बापा तुवें आमच्या हातांनी घाले त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा नितोडकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोले ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर. नवशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मोळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. आमची कारचां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयाशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासनाचे देवा सूर काडयान सूत आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रोचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां अनुदान करता तुजी सेवा. तुमी तुका वाकाणटा तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरचां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या सांतां भोगताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलपणाने सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार वाल्या तुज्या वैभवान उंचोकी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता तांकां सोय. उंचोकी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. Sumia Jesu ami hondo kata. Ani ekat sinte pieta. Tite papi tu hoi bavani oso. Ami tuche moron porgoto. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्ती पुरगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवी. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई संगतीत चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून दुर्दतान सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून शिसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां आतांनी पडूं दिवं नाका वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवा दय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशे नोत्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दुर्मतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय रासूच चलयताय सासनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या कातरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
तुझा तुझ्या म्हाका सोड इतलेंच हांवें मागचें आशेता 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 काळीज मोशें सुवादी 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 नेण्या तुझ्या राखून रावता दिसपोटे मेळूंक मोगा मोगाक मोच्या राखून रावता दिसपोटे मेळूंक मोगा मोगाक मोच्या उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्पुरा आमच्या बापा ह्या सुर्गींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सुर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक सोपून समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भावनो फाल्यां बुधवार फाल्यां 6:30 वरांचेर आमी ओर करता तेन्ना नवी काजारी आमच्या फिरगोजेन जी काजार जावंक येता तांचे खातीर आमी किरीत मागतले म्हणटून सुत्राय दोची आमी सगलीं घरचीं जावं वांगडी आसात आनी ह्या ओराक वांटो घेवन ह्या आमच्या नव्या काजाऱ्यांक किरीत भाशेन मागचें म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. सर्वेस्पोर परिशोधी खातीर मागणें सगलीं बरोबर. पवित्र आत्म्या तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार हाजीर आसा. आमच्या कारजांनी बिराड कर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशोधीची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलोवंक आमकां शिकय. आमी असोक्त आनी पातकी आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कोन्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सवे आमचो एकचार दिसूं अशें सासनीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सोशिली कोट सोरोना जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार दिव.
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूंक आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. हो आयतार दोन पोरगोटणेचो आयतार जाल्यार आमचें कलेक्शन 2 लाख थंयसर नोटीस मारलेले आसा, तुमी पळोवचे हायलायट केल्ले आसा. ह्या वर्साक तुमची एनवलपां अजून येवंक नात. मागता सगळे लागीं एनवलपां धाडून दिवंक, कित्याक आमी सुमार 500 कितले तरी एनवलपां दिल्यात. सगल्यांनी ती एनवलपां सॅक्टर लिडर नाजाल्यार इगोजेन हाडून ती घालची म्हूण आमी मागता. गायन घेवया F7 पेज नंबर 88. F7. Gesù आमचे मोठे दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं चोया आमी परतून घरा ताच्या मोगान उशाची जेसू आमचे मोठे दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं चोया आमी परतून घरा ताच्या मोगान उशाची जेसू चलो